मोगाळ भक्तिकानो बाळोक जेजूच्या पुण्यशेताक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव स्वागत मागतां. तुमची तेसावां तुमचे इरादे घेवन ह्या पपोवेस शुक्रारा दिसा ह्या पुंतळाक तुमी हांगासर आयल्यात. येता आसतना बाळोक जेजू तुमकां पळोवन आसता. तुमच्या रियेंतल्यांची तेसावां स्विकार करता. सबार जण हांगासर एका शुक्रारा म्हयन्या फाटल्यान हांगासर येवन बाळोक जेजूक मेळोवन तुमची स्विकारां करता. तो आपल्या बेसांवांनी तुमकां भरता आनी कृपेन बरोवन आनीकी चड तुमकां आशिर्वाद करून दी म्हण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, स्तुती तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू, वंदन तुका सोम्या जेजू. हे प्रत्येक आराधन आज आमी हांगासर चलून व्हरतल्या तुमचे खातीर, तुमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या देशा खातीर आनी प्रत्येक सावन आज ह्या आराधना वेळार काम नातिल्ल्यां खातीर, काम सोदून आशिल्ल्यां खातीर, विजा मेळच्या खातीर, पासपोर्ट करच्या खातीर, ड्रायव्हिंग लायसन्स करतल्यां खातीर ही सर्व इरादां आमी मोतीन दवरून ह्या पुणशेत आयिल्ल्या सर्व आराधना मुखार आमी सम्याक आस भेटोवन दिता. एक आमची इरादे बोमगाळ भावा भयणीनो आमच्या मोतीन दवरून ह्या आराधना वेळी आमी मागता ते खंडीत ह्या बरोवशान आमकां मेळटलें आनी आमचो बरोवसो आमकां निराशय करिना. आतां आमी दिंबेर पडोवया, आमच्या सम्याक स्वागत करया आनी गावया गीत नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रिपर लिपोवन आसच्या. जेजू क्रिस्ता उंड्यार परले पोनास्ता. नमो नमो सडवंदारा सक्रामेंता कामकाराच्या. नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार परले नमो नमो सर्वंदारा सक्रामेंता कामकाराच्या. सगळीं सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. सगळीं सो देव तूं आमकां मेळोंक रावला. देवपण लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलां. देवपण लिपोवन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलां. हुंड्या रुपार्यं तूं आमचे संगी रावता. उंड्या रुपार्य तूं आमचे संगी रावता. आमच्या मोगान भरून तुकाच समर्पिता. आमच्या मोगान भरून तुकाच समर्पिता. नमो नमो जेजू क्रिस्ता
अस्य नमो नमो सर्वंदरा सक्रामेतांका रक्षा जिनीचे सुख दुःख तुका सांगू कायरा जिनीचे सुख दुःख तुका सांगू गाया तुझे तन बसवन आशेव नंगारावल्या तुझे तन बसवन आमकां मेळोंक तूं ये जेसू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भांडार जावन ये तुजे कृपेचे देण्या भांडार नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यार उबारी बोन आशा नमो नमो सर्वंदरा सक्रामेतांका रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता रूपाली बोनस्या नमो नमो सर्वंदरा सक्रामेतांका रक्षा Alleluia 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 सुम्या जेजू तू आमचे सांगता आसाय तुझ्या अपरमीत मोगान नव्या संवसारा पासत मोडुल्लो हुंडो तूं जालोय तशेंच आमचे पोशण जावच्याक हुंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय अपुरबाच्या ह्या गायना मुखांत तुका आमी आमच्या मदें स्वागत केलो तुका सगळो समकां दिवन आमचें जिवीत तूं जालाय ह्या संवसारान येवन मनशा मदें तूं रावलोय देखून आमी तुका प्रणाम करता वंदन करता स्तुती करता वगलाप करता आराधन करता तुजे पयले शिसांक येया आनी पळया म्हण तुजें सांगलें आनी ते तुजे सांगाता रावोंक आशिल्ले तुजे आपोण्याक तुवें राखोवन आमी सर्व हांगासर आयल्या तुजे आपोण्याक पाळो दिवन ह्या शुक्रार दिसा ह्या पुणशेताक आराधना आमी सर हांगासर लागीं आसा तुजे सांगाता रावल्ले आमच्या सुम्या तुजे सांगाता रावचें भाग तुवें आस आमकां अर्येकल्यांक फावो केलाय तर हो पवित्र वेळ आमी तुज्या कथा आसतना ह्या पवित्र सक्रामेंतान तुज्या मुखार आमी आसतना ह्या घडये तुज्या मुखार आमी आयल्या आसतना आमची खंत बेजाराय आमचें भिरांत आमची पिडा शिडा प्रस्तुत घडी आमकां दोस्तात ह्या वेळी आमचें कितेंच नासतना सगळे सण तुज्या पांयां तळ आमी हांगासर आसा ते सर ह्या वेळी तुज्या पांयां तळ आमी ओपोवन दिता सुम्या हो थोडो वेळ तुजे सांगाता रावंक आमी आशेता ह्या बरवशान ह्या पातयेन तुजे सांगाता रावंक आमी हांगासर आयल्या
मोगळाचेच ह्या पवित्र वेळार तुजी सांगता मागणें करचूंक वेळ करचूंक आमकां खुशी भोगता संतोष भोगता मोतीक उल्हास भोगता सोम्या मोगाचो व्हळो आमी वाळटा आसतना कशें दर्याच्या लारां बरी आमकां मेळटा ताची थंडाय आनी उदकां तेमी आमच्या कुडी लागतात तशें आमी ह्या सक्रामेंताक तिमे मुखार आसतना तुजे समोर आमी आयिल्ले आसतना ह्या सक्रामेंताक आराधना करतना खरेंच सोम्याची किरणां तुजो प्रकाश आनी कृपा आमच्या थंय व्हळटा मगाळ भावा भयणीनो कित्याक ताजे लागीं गेल्लो कोणूच निर्फळ जाल्लो ना एकलो कृपे बेशाने भरोवन ओमताच्या मापान ताणें दिलां तर ह्या बरोवशान आज ताका आमी आराधना करूं हांगासर आयल्या तर आमी आराधना करया स्वादी स्तुती आमी करया आनी आमची उलय जावन आसा आराधना तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू बड्या ताळेन आमी म्हणया आराधना तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू आराधना तुका सोम्या जेजू तुज्या एकल्या सुत्रा वो सगळो संसार रचल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू कुर्सा मुखांतर पातकाचो काळोख नाश केल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू तुजें दैवीक काकूळ दाखोवन आमची पातकां बक्षिल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू कुर्सा मुखार आमकां जैत लाभयल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां नेटिल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां भरल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू तुज्या उतरां मारिपा नवें जिवीत आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू तुज्या कुडी रक्ताच्या पोषण जावन आमकां दिल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू सर्गींचे रास आमकां बसयल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू तुज्या माय मरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू मरयेक आमच्या कुटुंबाची राणी जावन दिल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू मोगाळ कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू आदर्श आवय बापूय भाव भयणी आमकां दिल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू सर वायट विघ्नांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाचे तुजी आशिर्वादां वतल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू आमचो दिसपडटो ग्रास सदांच तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आराधना तुका सोम्या जेजू आतां आमी आमची सर आराधना मुखांतर ह्या गितां मुखांतर आमी सोम्याक भेटोवया आराधना थंदे ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೋ
ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 मागण्याच्या स्पिरियंत असा म्हणून असा ना असा हा अर्गा स्तुती आणि आराधना ऐकलाय तुम्ही ऐका ऐकला हा त्यानंतर आम्ही क्रिस्तांव नाही वय हा आम्ही कित्याक हे आराधन करूंक आयल्या पावसांतल्या आ जेजूचे आशीर्वाद मेळच्या खातीर आराधन करूंक आयल्यान तुमी उकली कितें म्हणटात ही शेजारची तुमी कितें म्हणटात गोत्तू ना फादर परच्या शुक्रारा नोवेनाक आयली ह्या शुक्रारा नोवेनांनी आराधना आसा म्हणल्याक हांव आयली शेजारचो लाद्रू आयल्याक हांवें पेद्रू बाईसान आयलो म्हणटात की कितें म्हणटात तुमी कित्याक कितें आयल्यात फाटल्या एका हप्त्यान गेल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्गां भेटो आराधन करून स्तुती करूंक आयल्यात न्ही गे आमी आराधन करता स्तुती करता हाचे पयलें तुमी केल्या आजय करतात हांगासर ह्या पुणशेतान पुरवाय तुमी येतल्यात वय म्हण वय आतां अर्गां स्तुती करता न्ही गे नाना तरान अर्गां स्तुती करता पयले फावटी तुमकां सांगलें थोडे अर्गां स्तुती भोवमान करतात कित्याक देव केप्प ताका आयकना ताका आमी व्हडल्या मारचे एक पटी ताचे कान उक्ते जावन दी तशें गे न्ही आमकां आयकना त्या दुखून आमी व्हडल्या मारचे पाद्राबान सांगलें आयकना त्या दुखून गोतात शांत शांतीनी बरी दिसता म्हाका पळयतना हांगा जावन आलतारेर थोडे उबे रावन करतात न्ही गे स्तुती आनी आराधन थोडे आत्मा पेटोवन थोड्यांक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा बारी खुशी तो बारी बरो पात्राप तो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा पळय तो बारी बरो ओ पुस्काटो कित्याक हाका हालेलुया गोत्तना प्रेज द लॉर्ड गोत्तना म्हण न्ही गे कोलो जोश आसा थंय थंय धांवन येता जेजू थंय आसलो जेजू हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटालो मागीर हें कोणें शिकयलें आमकां तें गोत्तू ना फादर
आनी हाका शुक्रार आमी कंडी सांगतले हां थोडे जाण बारी खुशी जाताना नाचोन खेळोन गावोन आलेली स्तुती करता न्ही गे वय त्या देखून देवाची स्तुती आमी करी जाय वय म्हण आनी देवाची स्तुती केल्ल्यांक आमकां कितें जाता थोड्यांनी सांगलें आशिर्वाद मेळच्या खातीर ताजे हातून कृपा आमकां मेळच्या खातीर त्या खातीर आमी आराधनाक हांगासर आयल्या आनी हेच करता आसतना सुम्याची स्तुती गायल्या वरवीं कितें बरेंपण आमच्या जिवितांत लाभलां आनी लाभता म्हणलें आमी समजोवचें भोव गरजेचें जावन आसा पयल्यान पयलें जिणयेचें देवाचेर वंदन रावंक आमकां आदार जाता आमी पयस जाल्यार ती आमी लागीं येता देवा थंय आराधना आमी करता आसतना स्तुती गायता आसतना मागण्या रुपार आमी आसतना आनी देवाची स्तुती गायल्या वरवीं आमची खालती जाता पळयात तुमी कोण आलतारी मुखार येवन देवाची स्तुती करता मागण्यान न्यासता तो खालतो जाता आनी खंडीत सत म्हाका भाव भयणीनो त्या देखून देवाची स्तुती केल्ल्या वरवीं आमी खालती जाता देवाची स्तुती आमी करता तर मोगाळ भाव म्हणी आमी दुस्मानांत पळटा आमी देवा लागीं वेता त्या खातीर देवाची स्तुती आमी करता आनी देवाची स्तुती गायिल्ल्या वरवीं जिणयेंत नकारात्मक आमकां चिंतना येतात ती आमचे तेन्ना पयस वेतात आनी तेन्ना आमी देवा लागता त्या देखून आमी कितें करता आराधने आमी स्तुती करता आतां समार जण हांगा येवना जावंक पुरो जाल्यार दिव्य लायव्ह चॅनल आमकां समेस्त आमच्या मुखार आराधन करतात जावंक पुरो पेडेस्तांक मालगाड्यांक येवंक सांगना जावंक पुरो कामार आसतना येवंक जावना पुरो जाल्यार आराधना मुखार ती स्तुती करतात देवाची समेस्त राष्ट्र न्हू ताळयो पेटा उल्हास करा बोबाडया म्हणून किर्तनगार आमकां सांगता किर्तन 47 1 आनी 5 आमकां सांगता आमच्या दिसपट्ट्या चिनयेन बोमगाळ भाव भयणीनो एक दिसा सर्वेस्परा आमच्या थंय केल्ल्या सर मात कार्यांक महिमे बरी विचित केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां स्तुती करूंक फावो त्या देखून आमी जेन्ना आमी अर्गां स्तुती आमी करता बोमगाळ भाव भयणीनो निजायकी आमी मोगाची घालतेपणाची देवा समोर आमी जाता त्या देखून ह्या भक्ती वेळाक आमी हांगासर आसा ह्या आराधना आमी पात्र घेता ताजी स्तुती आमी करता आराधना आमी करता मुगलाप ताजो उपकार विसरता तर ह्या रायाच्या राया देवाच्या देवाक आमी आतां उबी रावन स्तुती करया आनी गावया गीत हल्लेलुया हल्लेलुया सम्याकमी अर्गा दिव्या हल्लेलुया बडे जाल्यान हल्लेलुया हल्लेलुया सम्याकमी अर्गा दिव्या हल्लेलुया 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 सम्याकमी अर्गा दिव्या हल्लेलुया सोमी कितलो बरो घालतो आनी बळो सोमी कितलो बरो घालतो आनी बळो ताच्या नांवा गावया आमी हल्लेलुया ताच्या नांवा गावया आमी हल्लेलुया 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 सम्याक आमी अर्गां दिव्या हल्लेलुया 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 सम्याक आमी अर्गां दिव्या हल्लेलुया सोमी कितलो स्वादीक अति बहुमोलादीक 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 अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा अर्गां दिव्या ताका आमी सदा सर्वदा हल्लेलुया हल्लेलुया सम्याक आमी अर्गां दिव्या हल्लेलुया 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 सम्याक आमी अर्गां दिव्या हल्लेलुया
आमचो सडवंदार सदांच आमचो बसवंदार सोमी आमचो सोमी आमचो सडवंदार सदांच आमचो बसवंदार सोमी रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आदार रक्ता आमकां हर एक दिसा दिवता सो आदार हालेलुया हालेलुया सम्याक आमी अर्घा दिवया हालेलुया 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 सम्याक आमी अर्घा दिवया हालेलुया सम्याक आमी अर्घा दिवया हालेलुया सम्याक आमी अर्घा दिवया हालेलुया 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 Limbia migalia सक्रामेंतांतल्या जेजूचो कर एक घडीभर खालतेपणांनी आमी मावून रावया. सोमी करोस ह्या सक्रामेंतां उजेर आसा. आमी स्तुती करूंक आराधन करूंक ताजे बेसांव जरूर हांगासर आयल्या. सोमी म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान म्हणलो जेजू करोस ह्या सक्रामेंतां मुखार हजर आसा. जशें तुमी हेरांक बक्षितात तशें तुमचीं पातकां बक्षतलीं म्हणलो जेजू आमचे मुखार आसा. कितें म्हणालो? जशें तुमी हेरांक बक्षितात तशें तुमचीं पातकां बक्षतलीं म्हणलें जेजूचें उतर आज आमकां ह्या सक्रामेंतां मुखार प्राप्त जालें. तर आमचे थंय वरती दया आनी काकुळट दाखोवन आमकां संपूर्ण रितीन बक्षिल्ल्या जेजूतावन ताजे बक्षण्याची कृपा वळोवंक ह्या आराधना वेळी आमी मागया. उडास काडया तुज्या घरांत तुमच्या शेजारांत कुटुंबांतलो एकल्याचो व्यक्तीचो उगडास काड. कोणा लागीं तुजो संबंद बरो ना, कोणाक तुवें बक्षूंक आसा आनी तें उण आसा येता त्या मनशाक तूं ह्या आराधनाक समर्पी. ह्या वेळी कोणा तुका बक्षूंक कश्ट जातात तुवें बक्षूंक पाटी सरलाय तांचेय उडासकां आनी आराधना वेळा तूं बक्षी. कित्याक आमचो सोमी हांगासर आसा. ह्या सोम्याक मेळोवंक आमी हांगासर आयल्या. व्हडा संख्यान आमी हांगासर आज आसा मोगाळ भावा भयणीनो आनी ह्या सोम्याक वेळ करचो न्ही जाय की वर्तें जावन आसा. आमचें जिवीत बोमगाळ भाव भयणीनो देवान मनशाक दिलें मोलादीक देणें जावन आसा. आमी म्हणया तें खाणीक देवान ह्या संवसाराक आमचें जिवीत दावन धाडलां. सबार पोवटी ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना एक विशेश देण्याचे फावो खातीर प्रायोग आमी करिना. आमी टेक फॉर ग्रांटेड म्हणटा. आमच्या आनी पेल्यांच्या जिवाचो बेपारो केल्ल्या खातीर पाश्चात्तापया आनी सोम्यालेकचें बक्षाने मागया ह्या गिता मुखांत. बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो म्हणा बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. जीव तुवें दिवचें देणें म्हणून मानून घेनातल्या खातीर बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. हेरांचो जीव पवित्र म्हूण लेखनांतल्या वेळार बोगो सोम्या पातकां म्हजी बोगो. उतरांनी हेरांचें मन दुखयल्ल्या खातीर बोगो सोम्या पातकां म्हजी
बोगस हेरांचे कुडी विश्वे अवमान केल्ल्या खातीर बोगस सम्या पक्का म्हजी बोगस आमच्या कुडीचो जीव पोसूंक पावते पोषण जीव इन्कार केल्ल्या खातीर बोगस सम्या पक्का म्हजी बोगस कुडीची भलायकी बिगडतना गमाक दिनातल्या खातीर बोगस सम्या पक्का म्हजी बोगस जेतना राग मसूर द्वेष दवरून हेरांक दुस्मान जाल्ल्या खातीर बोगस सम्या पक्का म्हजी बोगस सुमी आमकां पळयता आमी अरियकल्याचें खालसां तो पळयता आमच्या अरियकल्याचें मन तो ह्या वेळी नितळ करता म्हज्या भावा म्हज्या भयणी तूं फाटी ये कोणा थंय तूं केला जाल्यार तूं बक्षी आज ह्या वर्थ्या भागी दिसा आमी सर हांगासर आयल्या आज कोण ताका सम्याक समर्पण करता तुवें तुका समर्पण करूंक सम्यान तुका आपयलां सुमी समर्पीत करता तूं ताजे थंय बलिश्ट जातलोय म्हणटा आनी पवित्र आत्मा ताजे थंय वस्ती करतलो आनी ताजें समर्पण देव तुजो मोग करता तें रुजू जातलें वय मगाळ बाबा भयणीनो मातेवान जेजून सुंक्या कांठार पळयलो आनी म्हजो सांगात कर म्हणालो आज आमकां आपल्या नांवान जेजू आपयता तुजो फाटलाव करूंक ताणें कितें सांगता तें आयकूंक आमी हांगासर आयल्या मातेव कशें उठलो आनी सुमेचो फाटलाव केलो तशें आमी ताजी मोगाळ भुरगीं सुमेचो फाटलाव करूंक ताणें सांगले बरें चियोंक आमी भास दिवन आसा तर मोगाळ बाबाणेचो ह्या आराधनाचो आमी हो वेळ करचिता तर सुम्याक आमचें जिवीत आमी समर्पण करता तर आमच्या थंय सुमीची खुशी जावं न्हय आमची बगार आमची खुशी सुमीन म्हळें तुजी खुशी जावं बापा आनी तशीच जाली ती खुशी बापाची सुम्याच्या जिणयेंत आज आमी अरियकली ह्या पुणशताक आयली बापाची खुशी जावच्या सुम्याची खुशी आमच्या जिणयेंत जावच्याक आमी म्हणचय तेंच सुम्यान म्हणलें उतर तशें जाल्यार खंडीत बोमगाळ भाव भयणीनो सुम्यान मागणी करतना बापाक ताणें समर्पिलो सगळोच ताका बापाक ताणें समर्पिलो बापा म्हजे ताणें काल्स उतरान वचून दी म्हणालो अपुरबायेचें हें वाक्य बोमगाळ भाव भयणीनो ताजें कितें जें आसलें कश्ट ताणें बापाक समर्पिलें आज आमी आमचे कश्ट आमची संदीक परिस्थिती काडून ह्या सक्रामेंता मुखार आमी हजर आसा तर ह्या वेळी तुजी खुशी जावं बापा तुजी खुशी जावं म्हणजे आमची मागणी जायची आमचो बरोस जावन आसा जंय बोमगाळ भाव भयणीनो जेजू ह्या पवित्र सक्रामेंतान हजर आसतना ताका आमी आमचें समर्पण करया आमी सगळेच ताका समर्पण करता बोमगाळ भाव भयणीनो आमच्या थंय आमच्या जिवनांत निसायकी वर्तें बरेंपण करतलें आनी खंडीत त्या बरोवशान आमी मागता ह्या वेळी आराधना वेळी हांगासर आसा तर हजर आसता तो सुमी जेजू क्रिस्त ह्या सक्रामेंता मुखार आमचें समर्पण ताका फावता आतां आमी समर्पण दिवया बोमगाळ भाव भयणीनो पयले आमची फिरगस ह्या फिरगजीन आसली आमचे हेज्याक ह्या फिरगजी आसलो विगार बापांक ह्या प्रदेशान आसलेल्या सर धर्मी भयणीक आमी समर्प्य सुम्या थंय आमच्या फिरगजीचे अरियकले कुटुंबां समर्प्य आमच्या सुम्याक कुटुंबान तो दादलो जावं ह्या स्त्री जावं भुरगीं जावं व्हडां जावं मलकडी जावं सगळ्यांक सुम्या थंय आमी समर्पया आमचे ह्या प्रदेशान आसात युवाजन थोड्या काम मेळनासतना आसात आज सगळ्या ते युवाजनांक आमी सुम्या थंय समर्पया ह्या आराधना आमी काम नातल्यांक खातीर करता तर काम मेळच्या खातीर आमचे इरादो जावन आसा आज मागोवंक आमची युवाजन बेकार भावान आसतना बेजारान नासतना खंदी दुकान आसतना आमी सुम्याक समर्पया आमची मलगडी
पिडेस्तां जावं म्हळ्यार अंतुळणार आसात, थोडी आस्पत्रेन आसात, थोडी खाटल्यार आसात, सर्वांक आमी समर्पिया. आमचे समर्पण जे सुमयात जावन काकूळ सुमी तांची बिरमत पावन तांच्या कश्टा दुखान तो हजर जावं दी हर एका घडी हर एका वेळी. आज आमी सगळ्या आमच्या वाड्याच्या मदीं आमच्या वाड्यांत आसलेल्या सगळ्या भुरग्यांक वडिलां मलकड्या म्हणसर ताका समर्पिया. आमी कश्टांत आसात थोडी कुटुंबां असल्या सगळ्या कुटुंबांक असल्यांची उगडासकान जावंक पुरो आमचो सुभाव, आमची सुभयण, आमची शेजारची भाऊ भयणी जावंक पुरो आमी सुमयाक समर्पिया. आनी जेन्ना आमी सुमयाक समर्पितना तुमच्या मागणे दरेन तांचें बरेपण जातलें. आनी ही आमची सर येवचेना. आमच्या आज आडिल्लीं ती तेसावां, आमची आडिल्ली ती मागणी, आमच्या हर काळजाचे अत्रेक सर्वस्व आमी ह्या वेळी सुमयाक समर्पिया. तो सुमी जो क्रिस्त हांगासर आमकां पळयता. हजर आसा ह्या पत्नीने बरोवशांनी आनी बरोवस आमकां निरसी करता म्हणल्यार ह्या बरोवशान आमी हांगासर आसा. आमी सर्वस्व आमचे सगळे जिवीत सुमयाक समर्पिया. आनी अशें आमी आमचें तराट बेसांवांनी आमकां तो बरोवन दी म्हणून मागया, समर्पिया ह्या गितां मुखांतर. अर्पिता तुका सगळ्यांच्या बाबा, सर्वस्व जीवन म्हजे स्वीकार तूं कर. मोगन तेंबर कलते हे अर्पण म्हजे. अर्पिता तुका सगळ्यांच्या बाबा, सर्वस्व जीवन म्हजे स्वीकार तूं कर. मोगन तेंबर कलते अर्पण म्हजे. मोगाचे काळीस अर्पिता बापा, कळसांत तूं म्हज्या राव. मोगाचे काळीस अर्पिता बापा, कळसांत तूं म्हज्या राव. स्वीकार तूं कर कुरपेन तेंबर, बेडार कर कळसांत म्हज्या. पवित्र कर कुरपेन तेंबर, बेडार कर कळसांत म्हज्या. सर्वस्व म्हजें भेटयता तुका, ओपून घे मोगाळ बाबा. सर्वस्व म्हजें भेटयता तुका, ओपून घे मोगाळ बाबा. सुंदर तूं कर, नंदन तूं कर, भेटयता सेवेक तुज्या. सुंदर तूं कर, नंदन तूं कर, भेटयता सेवेक तुज्या. पिता तुका सगळ्यांच्या बाबा, सर्वस्व जीवन म्हजें स्वीकार तूं कर. मोगान तेंबर कलते अर्पण म्हजें. कलते अर्पण म्हजें. हालेलुया, 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 हालेलुया.
स्वागत पवित्र आत्म्या, तुझे थंय आमी आसा, तुझे सत्यान बरोवंक, तुझे कृपेन मरोवंक आतां आमी हांगाच आयल्या. तुमचेर एकलें जावप जावन आसा, ए पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये म्हणया. तुम्ही हात उबारून आम्ही म्हणया, ए पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये. व्हड्या तळान आमी जावबेन म्हणया, ए पवित्र आत्म्या आमचे देवोन ये. आमकां नव्यान अभिषेक कर. सर आत्मीक पळांनी देण्यानी नेटय. सत शिकोवंक, सतन आनी प्रामाणीकपणान जियोवंक, जेजूचो मोग करून आमचो आसचो सर अडकळी काण उडोवंक, मागणेच्या स्पिरितान आमकां बरोवंक, मागणे करूंक आनी आमकां आदार मेळोवंक, देवाचें उतर वाचतना सुटसुट आनी उर्बेवन जावंक, आमचो बोवाळ तीर करूंक, धैर्यान बरोवंक, पेल्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वचोवंक, आमकां दुखयल्ल्या बक्षुंची कृपा दिवंक, पेल्या ती जेजूचे सारकें देखूंक, जेजूच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटोवंक, सर अवगणाचे पदकाच्या समायचे जैत करूंक कृपा दी. सदांच तुजो विश्वास आनी विधेय जावन चलोवंक, कितें जाय सुमी म्हणटा विचारूंक, आस कोणाक कसल्यो गरज्यो आस आमी समर्पिल्यात. आतां तुमकां कितेंच विचारूंक आसा, मुखार येया, मुखार या. सुम्यातय आमी कितें जाय तें आमी विचारया. सुमी हांगासर आसा. वेळ प्रत्येक सावन आमकां ह्या आराधना वेळेर सुम्यान दिला. आमकां कितें जाय आस आमची ते सवा आमी हाडून आयल्या तर बोमगाळ भाव भयणीनो, प्रत्येक गरजां खातीर आज आमी मागता हांगासर. त्या देखून जाय करून ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजूरी हाल तरी मुखार येया. विचार आनी माग म्हणटा. कोणाक आमकां मागोवंक जाय, सगळ्यांकी जाय. कोणाक आमकां जेजू आपयतना येवंक नाका, सगळ्यांकी जाय. तर खळाय करनासतना सम्याच्या मुखार येया. सम्याच्या ह्या सक्रामेंतां मुखार हजर जाया तुमी. विचार आनी माग म्हणटा हे अपुर्बाची खडी मोगाळ भावा भयणीनो, आज आमी अर्येकली हांगासर आसा. ह्या पवित्र सक्रामेंतां मुखार आमी आसा. विचार आनी माग कळनासतना सर अडकळीतान राखोवंक आज सुमी हांगासर हजर आसा. बोमगाळ भाव भयणीनो, हो वेळ प्रशांत जावंक पुरो, हो वेळ बरो भक्तीचो जावंक पुरो, अडकळीतान पयसरचो जावंक पुरो, कश्ट आसले नपयसांचो वेळ जावंक आसा. आमकां मागोवंक आज हो अवकाश सुमी करूं. हे प्रत्येक आराधना वेळार समेस्तां खातीर हांव मागता आसतना सुडाळ वाट आमकां ना. थोड्यांक आनी दवरूंक जाय आसलो आमकां बरो जागो ना. सर हटकळ आमच्या सर्वांक चलोवंक अवकाश आमच्या ह्या समाजांत आमी चेत आसतना रोडार ट्राफीक समस्या जावंक पुरो. समार आमचे ते पंडवे आसात वाटेर, त्या चड वाटकाळेंतल्यान राखोवंक आमकां आदार जावं. पयलीं आमचो कुमकेस हात जावन जेजू आमच्या थंय आसूं दी. ह्या वावराच्या कामाक आमकां सदांच पाठिंबो दिवं दी. सुमी विशेष सकास शांत हांव आमकां प्रथम करता. हो वेळ एक प्रशांत जो वेळ जावन आसा बोमगाळ भाव भयणीनो, हे प्रत्येक सुमी तुमकां पळयता आसतना ह्या वेळी तुमकां अर्येकल्यान ह्या सक्रामेंतां मुखार आपयल्या आसतना ते करून तुमचे दोळे सगळे सुम्याक समर्पिया. तुमी उक्त्या मनान तुमकां स्वागत करना आसा. सबारांक हांगासर दूख आसा, ते दूख ताका समर्पिया. नितळ वातावरण आमी हांगासर आसा. ह्या पवित्र स्थळार आमी आसा, सुम्या मुखार आसा. सुमी सगळे
सगळं व्यवस्थित रितीन आमकां हांगासर हाडटा. आमची भलाई बिगडल्या जावंक पुरो, आमचे हर एक टेन्शन आसा जावंक पुरो, आमचे घरा विरार आसा जावंक पुरो, आमचे करंदे आसा जावंक पुरो, सगळें ताका समर्पण दिया ह्या वेळी. आनी कितें जाय तुका विचार आनी तसो सोमी तुमकां दितलो भोव मोगाळ भाव भयणीनो. बरवशरास आमी मागया, सोमी आमच्या मुखार आसा. ह्या बरवशान आमी हांगा जर विरार आसतना, खटकळ आसतना, कंत बेजार नासतना हर एकलो मनीस जियेना जाल्यार सगळीं आमी समर्पिया, सोमयाचो उडास करया. लागींच आसतलो म्हूण आमच्या थंय आसा तेन्ना भरोसो आमकां दिला की आमकां दुस्मानाक सोमया थंय उखोवन धरा आनी पर्यार लाभतलो तुमकां मोगाळ भाव भयणीनो. कुडीचें वजन तुमकां जाता, थोडे कडेन मोतीच्या वजनात तुमी थकतात जावंक पुरो, भलायकी समाधी तुमी संदिग्ध परिस्थितींत पडल्यात जावंक पुरो, तुमी काकुळटीचो आनी थायळाचो मोगळेचो सागोर तुमच्या मुखार एकल्याच्या काळजाक तो पळयता, एकल्याच्या व्यक्तित्वाक तो पळयता आनी ह्या वेळी तेजे कुरडेपण आसा जाल्यार खाण उडयता, भरपूर साकार तो दिता. केदीच तुमकां इन्कार करचो ना मोगाळ भाव भयणीनो. कितलीशी अचर्या सोमया मुखार आयल्यान सक्रमंत आराधना वेळी जाल्यान तर आज आमचो सोमी ह्या वेळी व्यक्तिगत रितीन एकल्या मागोवंक आसल्यांक आतां दिवन तसा मोगाळ भाव भयणीनो. वो बरवसो तुमकां केदीच सणेचो ना. ह्या पातयेन बरवशान तुमी हांगा लागींसर आयल्यात तर हो बरवसो तुमकां केदीच इन्कार करिनासतना मागा तुमकां दिताले म्हणल्यार सोम्याच्या उतराचेर पातयेन तुमी हांगासर आयल्या. ह्या पवित्र जाग्यार तुमी आसात, पवित्र सक्रमेंता मुखार तुमी आसात, ह्या सोम्या मुखार तुमी आसात. ताणेंच म्हणलें मागा तुमकां दितालें, सदां तुमकां मेळटलें, बडें तुमकां उक्तें जातलें. एकलो धैर्यान भोव मोगाळ भाव भयणीनो पातयेता, मागता, खंडीत ताका सोमी तुका फावो करतलो. मागलो घेता खंडीत भोव मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या कोसळ्याच्या खाळसांत भक्तीपणान ताका आमी समर्पिया. एक वेळ सोदतल्यांक मेळटा म्हणा तर बडयल्ल्यां उक्तें जाता म्हणल्यार मातेवाच्या 7व्या अध्यायान 7-8 वळी पर्यंत आमकां वाचूंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो आज एक अपुरबायचो अवकाश आमकां ताणें दिला. एक बरो अवकाश आमकां दिता आसतना सोमया सांगात आमकां रावूं कितलो संतोष समाधान पावनाका. तर आज एकली ल्हान आमच्या एकल्याच्या शगुणांत तो आमकां पळयता, खालतेपणाचे ऋतू करून तो आमकां आपयता, बॉक्साचो स्पिरीट आमच्या थंय वाडोवंक तो आपयता. तर आज आमी आमच्या मागण्या स्पिरितान पिरगस कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना, आमच्या स्वयंक्ता खातीर आमी मागता आसतना, आमच्या पेल्यां खातीर आमी मागता आसतना, आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सणां खातीर आमी मागता आसतना आमचे कश्ट समर्पण करता. तो जो कोण ऑनलायनार आसात आमच्या खातीर मागोवंक ती प्रयत्न करनासात तांकां सर्वांचो आशिर्वाद जेजू घालता. जेजू तुका समर्पण करतात ती एका वेळी कुटुंबां सदीं समाधान मेळच्या खातीर वावुरतात, माय मगास एकवटान लाभोवंक ती वावुरतात. एक कुटुंबांनी मागण्याचे स्पिरीट चडय म्हूण मागतात. हात उबारून वड्या ताळान आमी सोम्याक मागच्याक आमी काय रावया. सोमी आमकां पळयता आसतना आमची सगळी कूड समर्पण दिता आसतना कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाळ भाव भयणीनो. आमची कुटुंबां एका सोम्याच्या पांया तळ आमी समर्पिया. तोच पवित्र आत्म्यान जेजू तो आमच्या सगळें येता. कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना काम नातल्या खातीर आज विशेष तर आमी मागया. सगळीं कामां खातीर अत्रेकन आसा, सभागारांत इंटरव्यू दिल्यात, राखोर आसा, सोम्या सगळे ताचे मागणे तूं काकुळटीन पावय, हर एकल्यांक तूं काम दी मोगाळ भावा भयणींक. हे आमचे मोगाळ भाव भयणी आज तुज्या मुखार हांगासर आसात. विजा मेळच्या खातीर ते हांगा राखोन आसात, विजाक तुमी तयार करनासात. सोम्या तुजे पाकुळटीची दयाळ ताचेर दवर, तांकां तूं विजा फावो कर. पासपोर्ट करच्या वचेर आसात, सगळ्यांक कांयच नासतना, खंयचेच अडकळ नासतना तांचो पासपोर्ट तांच्या हाती मेळोंक सोम्या थंय आमी मागया. सामार्क पासपोर्ट तांच्या खातीर आनी सोम्याक आमी मागता आसतना खंडीत तो आमचें काम करतलो. ड्रायव्हिंग लायसन्सा खातीर वावूरत नासतात, त्या ड्रायव्हिंग लायसन्स करतल्या सर्वांचेर सोमी भरपूर तरान ताचो थोडो दवरता आनी तांचें काम सफळ करता. ह्या सर आमची इरादा आमी ताका समर्पिता मोगाळ भाव भयणीनो. तर ह्या वेळी आमचे हात तकलेवर दवरया, पवित्र आत्म्याचें आमी गीत गावया. पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये. पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये. आमी म्हणया पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा आमचेर तूं देवोन ये. पवित्रज्ञा पवित्रज्ञा
तुझ्या मोगान तुझ्या उज्यान बरा आमकां पवित्र ज्ञान तुझ्या देणयान तुझ्या फळान नेटय तू पवित्र ज्ञान तुझ्या देणयान तुझ्या फळान नेटय तू पवित्र ज्ञान पवित्र ज्ञान पवित्र ज्ञान मुझे तू देवोन ये पवित्र ज्ञान आमचे तू देवोन ये हालेलुया 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 आमच्या हात तकलेर दवरा परत एक पडीन पवित्रत्म्याची कृपा आमी मागया हे पवित्रत्म्या गितां मुखांत आमीच्या हांगासर हजर आसा हे पवित्रत्म्या म्हण आमी मागया तुजो पवित्रत्मो सदाचो नितीचो आत्मो भलायकेचो आत्मो समाधानाचो आत्मो बेसावणीचो आत्मो आमचे देवन आसा थळे दंपून पवित्रत्म आमचे देवन मागया म्हज्या फाटल्यान तुमी म्हणया ए पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये वड्या तळ्यान आमी म्हणया ए पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये हे पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये ए पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये हे पवित्रत्म्या म्हजे थंय ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या काळजांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या मनांत ये म्हज्या रक्तांत म्हज्या ये रक्तांत ये म्हज्या कुडींत म्हज्या ये कुडींत ये म्हज्या जिवांत ये म्हज्या जिवांत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या पिडेंत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या कश्टांत ये म्हज्या समस्यांत ये म्हज्या समस्यांत ये म्हज्या रडण्यांत म्हज्या ये नृत्यांत ये म्हज्या दुखांत म्हज्या ये दुखांत ये म्हज्या संतोषांत म्हज्या ये संतोषांत ये हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या जैतच्या भरवशा दैत्याच्या भरवशा तेण्यान नेटोंक ये तेण्यान नेटोंक ये फळांनी बरोवंक ये फळांनी बरोवंक ये हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या हे पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवोन ये पवित्रत्म्या देवन ये अरे एकल्या कुरप्याची बेसावानी बर एकल्या कुरपे सामानी बर सर भक्तिका आशीर्वादाने बर सर भक्तिकांक आशीर्वादाने बर तांच्या फाटल्यान रावन तांकां संरक्षण कर तांच्या फाटल्यान रावून तांचे संरक्षण कर तांच्या मुखल्यान रावन वाट दाखय तांच्या मुखार रावून वाट दाखय पवित्रत्म्यान तांकां आपणांनी गुण कर पवित्रत्म्यान आपणांनी आपणांनी गुण कर. टच हील अस हालेलुया सोम्या चिजू या वक्ता हांगासर पवित्रत्म्याच्या सत्तेन बरोवल्या सर्वांक चिजू आपडटा अरे एकल्यांची पिडा या वेळा गुण करनासा हे पवित्रत्म्या सत्तेन बोमगळ भाव भयणीनो सोमी हांगासर आसा गुण करची दैवी सगत या वळोन आसा तर याच्या वेळार रक्तेल वसल्या बरी आमी सोम्याक आपण आसा आपड चिजू सोम्या म्हणून म्हणटा गुण कर चिजू आपड चिजू गुण कर चिजू आपडता चिजू आज हरी एकल्यांची आमची काळ सामना हरी एकली आमची त्यासमा आपण आसा आता हरी एकल्यांची आस मागले तो फाव करनासा या परवशान निराश जाण्यास्त्रा तर बळ पावगत या सोम्या ते आमी सगत आमकां समर्पिया
पवित्रत्या आमचेर तूं देवोन ये पवित्रत्या पवित्रत्या आमचेर तूं देवोन ये Örgán tuká sumián Jézu. Örgán tuká sumián Jézu. Ogláp tuká sumián Jézu. Ogláp tuká sumián Jézu. Aradán tuká sumián Jézu. Aradán tuká sumián Jézu. Vandán tuká sumián Jézu. Vandán tuká sumián Jézu. Aleluia. 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 Örgán Jézu. Örgán Jézu. Ogláp Jézu. Ogláp Jézu. Örgán Jézu. Örgán Jézu. Ogláp Jézu. Ogláp Jézu. आता आमी आमच्या जाग्यार पाटी येवया सुमेचे आशिर्वाद मागच्या खातीर ताणें वर्थ मोगान आमकां आपयिल्लें आसर एकल्यांकी कितें मागलां तें फावो केलां ह्या गापच्या भितर तुमी मागल्लें तुमकां फावो करता म्हूण ताणें भासयलां तर ह्या काकुळतीन हे सक्रामेंत आशिर्वाद मागोवंक आमी हांगासर मुखार सरता पवित्र सक्रामेंत शिजू तुजी दैवीक आशिर्वाद आमी मागता तुजे आशिर्वाद पडोवंक आमच्या कुडीचेर आमच्या आत्म्याचेर भलायकेन आमकां सांबाळ आमची बेजाराय पयस कर आमचे संतोष भाग्यवंत कर आमची शिक्षा हळू कर तुझे आशिर्वाद पडून आमच्या कुटुंबाचेर मोगाची आनी सवस्कायाची भीड आरांतीन सावून दीत तुझे आशिर्वाद पडून विविध तरांनी अनवरांनी संकश्ट भक्तांचेर तांकां हळवाय लाभोवन दी तुझे आशिर्वाद पडून आमच्या भोवती जिवच्या कातोलिकांचेर तुझे पवित्र संस्कारा वेळेची वळख तांकां लाभोवन दी तुझे आशिर्वाद सदांच आमकां लाभोय सोमिया जेजूस आशिर्वाद दवरच्या खातीर गावया गीत येदा व्हडा सक्रामेंता येद्या व्हडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आदार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बळदिव्या जशे बापा तशे पुता उल्हासानी स्तुती पदवी महिमा सहस्रा सहस्रा एका ताळ्यात असिता तुका स्पिरिता समासमी नावर्था प्रार्थुया हे देवावेचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडयलोय तुझ्या सडवणीचो पळ सदांच आमचे ते आमी बगीत सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जोची येता रास करताय ससनाच्या ससना
संत सांगता आज बघता सौम्या मंदिराच्या रिक्ताना बलिदान भेटून कायल्या उपकारा कर गांधिता नितळाम का कर्मन परता नितळाम का कर्मन परता पाकी सौम्या आम्ही आयल्या तुझे सशील काकूत आमचेर दयेन तू दाखय फावनय म्हणून कामी सौम्या तुझी भरगी बक्षी तू आमची पाकीची णे वरतो संत सांगता आज बघता सौम्या मंदिराच्या रिक्ताना बलिदान भेटून कायल्या उपकारा कर गांधिता नितळाम का कर्मन परता नितळाम का कर्मन परता ఒకడు బాబునినో तुमकां समेस्तांक बाळू जेजूच्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया हेजे दिसा प्रती रितीन विजानांतलेल्यांक बरी विजा मेळचे पसून कामानांतलेल्यांक बरी कामां मेळचे पसून थोडासो पासपोर्ट जावं ना तांकां पासपोर्ट आटकळ आसली सगळी ती वचून तांकां पासपोर्ट आतां मेळचे पसून जायते जे ड्रायव्हिंग लायसन्स जावं ना टेस्ट दिल्ली आसा हे एक सगळें तांकां भोव जावचे पसून विशेश करून आज मागता तशेंच तुमी वरती ते सामान घेवन हांगासर ह्या पुंतळाक आयल्यात ते पासून मागया एका मनाची काळजी जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवया हेजे दिसा ते पासून मीस पेटयता वारन रुहन डेमेलो अबुधाबी ते पासून मीस पेटयता केविन कडोजा बेळवाई एरगाजॉन मीस पेटयतात डेनिस तेल्मा डिसोजा पोंपय वडो तशेंच एरगाजॉन मीस पेटयता दिशा आनी थानिया डिसोजा पोंपे एरगाजॉन मीस पेटयता रायनल आनी रॉयल डिसोजा कोसेस वडो जल्म दिसा एरगाजॉन मीस पेटयता एरन डिकुना कार्मेल वडो एरगाजॉन मीस पेटयता मर्सी मस्करेनस पलडका एरगाजॉन मीस पेटयता श्वान मस्करेनस पलडका प्रति ते पासून मीस पेटयता सुंदरा आचार्य ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಸುಂದರ ಆಚಾರ್ಯ ಬಿರಾವ್ ತೆಸಿಸರ್ ಗಜನ್ ಮಿಸ್ಬಿಡೇತ ಮೇರಿ ಡಿಯಾಯಸ್ ದುಬೈ ಪ್ರತಿ ಮಿಸ್ಬಿಡೇತ ಅಲೆಕ್ಸಿಯಾ ನೊರೋಣ ದುಬೈ ಗಜನ್ ಮಿಸ್ಬಿಡೇತ ಬ್ರೆಂಡನ್ ನೊರೋಣ ದುಬೈ ಗಜನ್ ಮಿಸ್ಬಿಡೇತ ಜಲ್ಮದಿ ಸಾಕ್ ಬೇಬಿ ಪೂಜಾರಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಗಜನ್ ಮಿಸ್ ಬೆಡಿತ ಮೈಕಲ್ ಮಸ್ಕರೆನಸ್ ಮೊಂತಿ ವೈಮಡೋ ದೇವದಿನ ರೀಟಾ ಮೊಂತಿರೋ ಜಾತ್ಮೆ ಮಿಸಿತ ಸುಚಿತಾ ಮೊಂತೆರೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಗಜನ್ ಮಿಸ್ ಬೆಡಿತ ಸ್ಮಿತಾ ರುಷ್ ರೇಗು ಅನಿಕೂಟ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಅರ್ಗಜನ್ ಮಿಸ್ ಬೆಡಿತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುನೀತಾ ಅಲಂಗಾರ್ ಅರ್ಗಜನ್ ಮಿಸ್ ಬೆಡಿತ ವೆನ್ಸಿಯಾ ಲೋಬೋ ಬೆಳವಾಯಿ ಅರ್ಗಜನ್ ಮಿಸ್ ಬೆಡಿತ ಫೆಲ್ಸಿ ಪಿರೇರಾ ವೆಲಂಕನಿ ವಡೋ कुट मादेवादीन संजात म्यामिसिता पेल्सी पिरेरा वेलंकनी वडो हेसरू रेदा बसोद मागे मसमीस्ता बसोद मागे जे कोणाक तुम्हाला सिलान सूड आज कडून तांच्या बसून येमिसाचें बलिदान आमी भेटोवया आता दीपक आमच्या मध्ये आसा ही येमिसाचें बलिदान भेटयतात तांकांय तशेंच पदरा भटा खातीर आनी आमच्या खातीर विशेश करून मागया एकामेका खातीर मागया सुमेचें बेसांवां जोडून घेवया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमयाचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमच्या सवे असो क्रिस्त थंय बोमोगाच्या भक्तिकानो एक कुटुंब सावन पवित्र एवकरिस्ताचा मेसा भोंवती आमच्या रोजर्मायक समर्पिल्ल्या तशेंच बाळोक जेजो पुण्यशिताक आज हांगासर तुमी सर्व आयल्यात तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता प्रत्येक सावन आमकां बरेपण केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां भेटोवंक आसा ह्या बलिदानां आमी भेटत आसतना आयची स्तुती आमी करता आसतना आयची देवस्तुती आमकां जिविताचे दिश्ट घालूंक देवाचे दयाळ आनी बसवणेचो अनभोग सोडूंक आपयता
तर आमी तयार आसा खंडीत जेजू आमचे थंय आज बदलावण दिता. बाळोक जेजूच्या मरिपात तुमच्या थेसावां तो स्विकार करता. तुमकां आपल्या बेसावान तो भरता. आमची मागणी तुमच्या खातीर जावन आसा. तर आमची कुटुंबां बाबडतान बरवशेन मागणी करची कुटुंबां जावं रुपीत करूंक, आमचे वाडे उरपेवंत करूंक, एकवटीन बांद हाडूंक, सगळी पिरगस कुटुंब सांगता मेळोवन हांगासर देवाची महिमा वाखाणूंक, माय मगाचें प्रतिरूप जावंक ह्या भक्तीच्या वेळार आमी मागया. आमचे दोळे आमी दांपया. मौन रितीन आमकां सम्याक समर्पया. जर आमी चुकी केल्यात एकामेकांत हांव बोगसूं देवा लागचें बोगसन मागच्याक आमकां गलती करया आनी सांगता नितळ काळजान आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सर्व सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बघेवन सदांच आमकां मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो. सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर. महिमा देवा सगी आणि शांती त्याच्या इष्टात संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तोरवे बाबा पास आम्ही तुका वाकणता. सोमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप करताय. आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे. येशू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केलाय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितान ताजी गोडसाण चाकून तो दोशी जावं आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयली ह्या संतोशे संपूर्ण भरती सोडूं आमकां पावय म्हण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांपावलून
तिमोथीक बरयल्ल्या पयल्या पत्राचो आरंभ. आमच्या सुडवणदरा देवाचे आनी आमचो बरवसो जावन आसलेल्या जेजू क्रिस्ताचे हुकमेन जेजू क्रिस्ताचो दमदूत जाल्ल्या पावलान भावार्था उदेशी म्हजो खरो पूत जावन आसलेल्या तिमोथीक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा काकूळट आनी शांती तुका लाबो. हें काम करूंक म्हाका बळ दिल्ल्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव दिनवासतां. ताणें म्हाका विश्वासी म्हूण लेखून ताचो सेवक नेमलेल्याक हांव ताका अर्गां दितां. आदी हांवें ताची निंदा उलोवन ताका दगदून अपमान केल्लो. भावार्था विणें आसून नेणारपणान हांवें तशें केल्लें देखून ताणें म्हजे वयर काकूळ दाखयली. जेजू क्रिस्त थंय आसलेल्या भावार्था आनी मोगा बराबर आमच्या सुम्याची कृपा म्हजे थंय धाराळ मापान वतली. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेश्वरा तुमस म्हजे दायज. सर्वेश्वरा तुमस म्हजे दायज. सांबाळ दर तूं म्हाका देवा म्हज्या, कित्याक तुजे रावपाक येता. सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो धणी म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेश्वरा तूंच म्हजें दायज. म्हाका बूध सांगतल्या सर्वेस्पराक हांव दिनवासतां. रातीचे पर्यान म्हजे अंतस्कर म्हाका ती उडासा काडता. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. तो जर म्हजे उजवेशी आसता तर हांव केदींच हालचो ना. सर्वेश्वरा तूंच म्हजें दायज. सर्वेश्वरा तूंच म्हजें दायज. Alleluia, 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 Alleluia. तुझे उतर सत सोमिया सतावरवी तूं आमकां पवित्र कर. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू आपल्या शिसांक ही एक ओपार सांगा लागलो. एका कुरड्यान आनी एका कुरड्याक वाट वरवेतवे. ते दोगी कणीन पडचे नांतवे. एक सीस आपल्या गुरुप्रास व्हरतो न्ही,
पूण परिपूर्ण तरबेती सोडलो शिस आपल्या गुरू सारको जातालो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर तुका दिसता, तुज्या दोळ्यांत आसलें आडें तुका दिसना. कित्याक तुज्या दोळ्यांतलें आडें पळयनातल्या तुवें तुज्या भावाक भावा राव तुज्या दोळ्यांतलें किसर म्हाका काडूंक दी म्हणचें कशें. कापाट्या तुज्या दोळ्यांत आसलें आडें पयलें काड आनी उपरांत तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतालें. देवाचें भूत क्रिस्ता जिवन जेजू क्रिस्त थंय भोवमगाच्या भावानो भयणीनो आनी मगाळ भक्तिकानो, आयच्या शुभतेंत एका कुरड्यान आनेका कुरड्याक वाटे उर्वेत गी म्हणलें सवाल. हांगा कुरडेंपण म्हळ्यार कितें? दोळ्याचो दिश्ट नातुल्लो आमी समाजांत कुरडें म्हणटा न्ही गे. हांगा कुरडें म्हळ्यार अस्कत नेणारी समजून आनी भावट नातले वा वाट चुकले म्हणून अर्थ. आनी तसल्यांक कुमो करूंक सदांच कोण एकल्याची गरज आसा. करतलोचो सारको ना तर मगाळ भावा भयणीनो थंय अवघड घडूंक साद जाता. देखून कुमो करतल्यान जेजूतां शिकोवंक आसा, उणेपण सारकें करूंक आसा आनी हेरांक वाटेक दाखोवंक आसा. देखून आयच्या शुभ परतेंत जेजू आपल्या सिसांक एक ओपारी मुखांत्र भितरली नितळाय म्हणजे कळसामनाची नितळाय सांबाळूंक उलो दिता आनी एकदम स्पश्ट कळीत करतालो. थोड्यांक समजताले, थोडे परतून विचारताले, थोड्यांक समजनातलें. तशें पयलें आनेकल्याक कितेंय करूंक सांगलें आदी हांवें तें पळोवंक जाय, बरें करूंक, दान दिवंक, सेवा करूंक, मुखेलपण घेवंक पयलें मेट काडूंक जाय. तवळ म्हज्या उतरांक मोल येता. जर हांव सांगतां आनी तें हांव पाळिना, तुमी कितें म्हणशात? पाद्राप सांगता मात तो पाळिना, हें लोकांक गी म्हणटात की ना, म्हणटात, मनीस जाल्यार म्हणटात. आतां हें दुसरें पेल्यांच्या जिवीतपणाचें उणेपण दाखोवचें आमी म्हणचें जाय म्हणगे. पयलें आमी चूक दुसऱ्यांची वस्तूंची, आनेकल्याची गुडी काडच्यो, पेल्यांची टिका करची. पयलें म्हज्या जिवितांत कितें उणेपण आसा म्हण तें सोदूंक म्हाका वेळ ना. हांवें म्हज्या शेजारच्यान तें कितें उणेपण आसा म्हण हांवें सोदूंक काडचें आनी तांच्या विशयान आमी उलोवचें, चिंतूंक पळोवचें. तातूंत तुमचें मग्न जाता, आमचो दीस पासार जाता आनी उपरांत पेल्यांक सवा दिवच्याक, ती दोणी दिवच्याक म्हाका अंतरीक म्हणजे नैतीक हक्क मेळटा. जेन्ना हांव म्हज्या पेल्यांचें की पयलें हांव बरो चलतां, आमच्याच जिविताची नदर घाली मगाळ भोवणीचो हे शुभ अर्थ आमकां लक्ती जाता. देखून आमी अरियकली आमच्याच जिविताची नदर केल्यार तर हेरांक सांगच्या पयलें आमी करून दाखोवया. तें जाल्यार आमकां हेरांक सांगचें सुणें जाता. कित्याक की म्हळ्यार आमी चुकोवन पडल्यार आमी हेरांक सांगूंक कोण? हेरांचें उणेपण दाखोवन दिवच्या खातीर तर आमचो दीस रात वेळ म्हयनो वर्सां फाटल्या 60 वर्सां हांव हेरांचेच उस्तिता आनी हेरां खातीर तो तसो वसो म्हणटा. शिवाय हांव कसो म्हूण म्हज्या काळजान नितळाय सांबाळल्या गी म्हणलें सवाल आज बोगाळ भाव भयणीनो आमी आमकां विसरचें भोव गरजेचें जावन आसा. आमी मस्त पटी आमच्या जिवितांत आमी दुसऱ्या विशयान उलोवच्यान भारी हुशार.
जर आमच्या विशयांत आमी उलयता जाल्यार आमकां कितलें खार जाता गो तें तिका पळयता पळय ती म्हज्या विशयान न्हय करता म्हजें नांव पाड करता ती जें कितें तरी पळोवंक ना म्हूण आमी म्हणटा न्ही गे आमचें सामाजीक तुमी बरी तुमी म्हणनात जायते फावटी आमची अस्कतकाय आमच्या मनशा सैमा हेरांच्यो चुकी उखलून दाखयतात हेरांच्यो चुकी उखलून दाखयतात आमी केदाळ्या म्हणी तुमी सांगा तुमच्यातल्या केदाळ्या म्हणी तुमची चूक तुमी उखलून दाखयल्या जाल्यार तांकां फर्स्ट प्रायज दिता आमी केदाळे हांव गरोत ती काळीत ती परतीत ती पातकीत म्हणचें त्या देखून भोवमागाळ भावान असले संदर्भ जेजू आज आमकां एकल्यांक ताच्या भावा भयणीक एक जगतें मार्गदर्शन दिता आनी जेजून कोणाकच तिरस्कार करूंक ना कोणाक तिरस्कार करूं ना त्या काळार हे आशिल्ले पातकी आशिल्ले हेरांनी केल्लें बरेंपण उखलून दाखयलें ताणें पाताक मात उखलून दाखयलें न्ही सुमयान चूक केल्ल्यांक कितलेशे फाटली उस्त दाखोवं ना बक्षिलें तांकां ह्या मुखान आज आमकांय व्हरतो एक उपादेश सुमी आमकां दाखयता तितूंक हेरांक बरें करूंक प्रेरण दिलां तर मगाळ भाव भयण आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत हेरांच्यो चुकी उखलून दाखोवच्या फुडें आमी आमकांच परिस्के करूंक जाय आमचें थंय आसलें उणेपण आमी वळखूंक जाय आनी जेन्ना आमचें उणेपण आमी वळखता त्या जाल्यार आमी सारके जाता त्या जाल्यार मात आमच्या जिणेक बरें करूंक लागता आनी आमकां देख हेरांक दिवंक शकतले देखून सम्याची उतरां आयच्या ह्या वांजेलांत वाचल्लीं आमी ह्या शुभ वर्तेन गंभीरान घेवंक जाय आनी जेन्ना आमी गंभीरान ही उतरां आमी आयकता सम्याचें आनी ह्या वांजेलांत आयकल्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करता आमच्या चलत्या जिवितान निजायकी अद्भुत आमच्या घडये येवच्या शुक्रारा पयलीं चलता सुवार्तेन आमगे सांगलें भोवमागाळ भाव भयणीनो 3 मापाची बदलावणी जावंक आमकां आदेश दिता पयतलें बदलावण जावंक आसा म्हजें चिंतमान एक म्हजें चिंतमान आसा दुस्मानाक बगसूंक दुस्मानाक द्वेशूंक म्हजें चिंतमान हांव आसा कितल्या मोठ्या मापान आसयता हांव पेल्यांक दिवंक हांव आसयतां बदलावण जावंक जाय मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या करण्यांत जेन्ना म्हजी करणी बरी जाता सदांच म्हज्या पेल्यांक हांव बरें मागता बरें करूंक आशयता निंदा उसारिना हांव मर्यादा आडयना पेल्या संगी मोगान जिवंक पळयता तें आमची करणेंत आमी सांगत दिता बदलावण जावंक जाय म्हज्या सगळ्या वर्तनान हांव सगळो कसो सामाजीक रुपीत जाता म्हण म्हज्या सगळ्या वर्तनांच आज म्हाका तुमी वळोवंक पुरो म्हजें वर्तन उर्पारपणाचें आसा म्हजें वर्तन दयाळपणाचें आसा म्हजें वर्तन मावळपणाचें आसा तर खंडीत भोवमागाळ भावा भयणीनो आमी हेरांक तितूंक सय जाता इंग्लिशान एक बूक आसलो डोंट जज ए बूक बाय इट्स कवर म्हूण ह्या बुकाचें पयलें कावर पळयल्यार आमकां बूक सगळी कितें तातूंत आसा म्हूण जज करूंक जायना त्या बुकाचें कावर जावन मागीर बुकान कितें आसा म्हूण आमी वाचीत जाय त्या जाल्यार मात आमी त्या बुकाच्या पानांत कितें आसा म्हूण आमकां समजयत आनी आमकां कळटा अशेंच आमची सगळीं कुटुंबां परफेक्ट कुटुंबां म्हूण आमी सांगूं ना जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी जर बक्षणें अती गरजेचें जेन्ना आमच्या थंय बक्षण येना सांगाता जिवंक आमी तयार ना एकामेकाचे चुकी मात्र आमी काण घेता देखून खंयचेंच कुटुंब बळवना आनी बक्षूंक सुदारसूं नातलें तें कुटुंब संवसारान अनेकच सग्ग जावन येतात जें कुटुंब बक्षूंक शिकना तें कुटुंब आत्मीक रितीन पिडेस्त जाता दीस वेताना ताका खंयचे दाक्तराच्यो गुळयो आनी इंजेक्शन नाटवना त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो मनस्ताचो प्रकार मोगाळ भाव भयणीनो खंयच्या मनशा थंय राग खंयच्या मनशा थंय बारीकपण आमी काण घेता तशेल्या मनशांची भलायकेचेर जायतो प्रभाव पडटा आमी चडावत सीख जावचें कित्याक म्हळ्यार आमी आमचो तो राग द्वेश मसर अंकार आशिल्ल्यान हे आमचे गुळे भितरले भायर पडटना आमी डायबिटीसीन खंयच्या खंयच्या पिडेन वळोवंक जाता त्या देखून आमी संतोशान समाधान जियेता तर आमचे थंय राग ना आमचे थंय माया मोग आसा तर मनीस आपलें समाधान उगडयता तर ताचे थंय मानसीक पिडा कुडीची पिडा
भलायकी बिगडटा आनी त्या जाणां भलायकी बिगडटना आमी कितेंच करूंक शकना देखून हेरांचेर राग दवरिनासतना हेरांचेर पारीकपण काडनासतना हे दोनी विशयान संवसारान संतोशान जिवंक आमी आदार मागूंक जाय जेन्ना आमी संतोशान आमी जियेता आमच्या समाजेन निजायकी भोव मोगाळपण आमी वर्ती जाता सबारपटी आमी आमच्या समाजेन जियेत आसतना आमी थोडे पटीन दोळे आसून दोळे नातल्या बरी करता कान आसून कान नातल्या बरी करता दोळ्यान पळयलें विचित्र तरान आमी सांगून सोडटा कानान इल्लें आयकलें ताका कुडसून अनेक सांगून सोडटा असलें आमचें कुरडेपण आमच्या थंय आसा त्या देखून कुरड्यान अनेका कुरड्याक वाट व्हरूंक सादगी म्हणलें सावल आयच्या शुभ वर्तेन आमकां दिसून आयलें आनी हाजो संदेश जावन आसा आरंभार जावन बोमगाळ भाव भयणीनो म्हळ्यार अन्यतल्यान वाट व्हरूंक जायतकी दिश्टेची गरज आसा त्या देखून अनेकल्यान शिकून जाणवायची गरज आसा आमचो भावार्थ घट आसा जे आमचो बरवसो पवित्रत्म्याच्या ध्यानांनी मेळोन आसा जे आनी खंडीत जावन उजवाड आनी जाणवाय आमकां पावो जाता त्याच खातीर आमी क्रिस्तांवांनी आमच्या आध्यात्मीक दोळ्यांची दिश्ट तवळ तवळ पारखून पळोवंक जाय तवळ मात्र आमी हेरांक वाटेक व्हरूंक शकतले हांव देखून आयची वाचपां 3 आमकां संदेश दिता आयच्या शुभ वर्तेन जावन आसा एक बरें मन आमच्या बऱ्या करण्यान दाखोवंक दिता दुसरें आमच्या दोळ्याक उजवाड आनी मोती उजवाड जाय जाल्यार मात्र आमी हेरांक वाटेक व्हरवेत हेरांची जर्ती करूंक आमकां अधिकार ना पूण आमचेच भितर आमचें तीर्ण पळोवन आमकां बदलूंक आमकां तयार करूंक आमकां सोमी आपयता तर देखून आमच्या जिवितान आमी हेरांक मोग दिवया तवळ आमकां मोग मेळटलो पेल्यांक कुमोग करया तेजो आमकां कुमोग मेळटली पेल्यांक बक्षिया तेजो आमकां आमची पदकां बक्षितलो तर मोगाळ भाव भयणीनो एक वेळी आमी हांगासर येता आसतना आल्तरी मुखार आमी आसा सबार पोटी आमची चिंतना आमची मनांतली भोगणां आमी विसरता लुकाच्या 6व्या अध्यायांत दोंगरा वयल्या प्रसंगाचें आमी आयकत जाल्यार मुठवें विवसिता तर सामाचें जावं मुखेले हे जाग जावं जबाबदारी आशिल्ल्या एकल्यांक जेजू सांगता तशें कर चूक केल्यांची चूक दाखोवन दिजे मातेवाच्या 18 अध्याय 15 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा थंय म्हणटा तुजो भाव चूक करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची चूक तुजे ताजे सांगाता मोदें गुटान ताका दाखोवन दी म्हणटा थंय बरोवन घालूं ना शेजारच्या सांग म्हण त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो मातेवाच्या 18 अध्याय 15 वळीन कितें म्हूण आज घरा वचून वाचया दुसरें बापायनो तुमच्या भुरग्यांक तिदव्या क्रिस्ताच्या धर्मा प्रमाणे तांकां वागया हें वाक्या एपेस घरांक बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 4 वळीन आमकां वाचूंक मेळटा बापायक भुरग्यांक तिदूचे अधिकार दिला अपुरबायचें वाक्य तें मोगाळ भाव भयणीनो आनी स्त्रियांक माणसुकीक सांबाळूंक सांगलां पेल्यांची मान काडटल्यांच्यो कोपऱ्यो करनातल्यो पिर्यादीक लब्धनातल्यो जावन सो बागार आपलें बरेंपण दाखोवंक थंय बरयलां तर मोगाळ भाव भयणीनो तरणाट्या बायलांक मेलपंक्त जावन ती आमळा ती बुकांत 2 अध्यायान 3 ते 5 वाचया पवी सभेच्या मुनियरानो आनी सेवकानो निर्दोशी जया उसांबळ दुडवल्ल्या लाभ देनाकात म्हणटा देवाची आनी दुडवाची दोनी आशा करूंक जायना पहिल्या तिमोथींत 3 अध्याय 1 ओळ ते 5 मसोर आमी वाचल्यार आमकां कितें म्हूण कळटा तें आनी शिक्षकांक थंय एक अपुरबायचें दिलां कठिण्यान जर्ती जाताली पाद्रेबान सांगलें आनी शिक्षक टिचर जावचें ना आमची जर्ती जाताली म्हूण त्या देखून हांवें सांगिल्लें न्ही थंय जाकोबाच्या 3ऱ्या अध्यायान एका वळीन बरोवन घालां थंय त्या देखून बघा भावा भयणीनो आमी वर्ते जावं चिंता जाल्यार आमी कालतें जायचें पडटा अशें आमकां हर एक दीस सरकी करून घेवंक हर एक सारके वाटेन चलोवंक आमकां आदार जायचे हेरांक देख दिवच्या खातीर आमकांच आमी समर्पण करूंक आसा जेन्ना आमी हेरांक देख दिता तेन्ना आमी आमकांच समर्पीत करता देवा मुखार आनी देवा थंय आसलो तो खालतो मोग मानोभव आमी हेरांक वांटूंक देव आज आमकां आपयता जर हेरांक आमी बक्षिता तर तुमचो सर्गींचो बापूय तुमकां बक्षितलो म्हणा जर हेरांक तुमी बक्षिनात तर सर्गींचो बापूय तुमकां बक्षुचो ना तर आमचे थंय आसचो राग आमचे थंय आसचो तो द्वेश आमचे थंय आसचो तो क्रोध पयस करूंक देव आज आमकां आपणें दिता हे देवा थंय आनी पेऱ्यां ती राजी जावंक आज आमी प्रायत करूंक जाय मोगाळ भावा भयणीनो आमी हेरांतावन बक्षणे आसूंच्या बदलाक आमीच हेरांक बक्षूंक आनी आमचो सम्मान घट करूंक
आमचो समज नव्यान ऋतू करूंक प्रयत्न करूंक जाय जावंक पण आमच्या कुटुंबांनी जावंक पण आमच्या वाड्यांनी जावंक पण आमच्या फिरगजींनी जावंक पण आमच्या देशीजींनी आमी एकामेकाच्या बक्षणाच्या स्पिरितां वाडोवंक आज जेजू आमकां अरियेंतल्यान आपयता तर आपयल्ली आमी भागी जावन आसा सवाल इतलेंच आमी पालोवंक तयार आसा हांवें म्हणलें वाजबी सवाल आमच्या कोसाड्याच्या गुण्यात निसाचें भोव गरजे जावन आसा जर आमी पाळोवंक तयार आसा जाय ती करपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदान आमी जोडून घेवया आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो देव आमच्या बापा लागीं बरोवशन मागलें तो आमकां दिता त्याच बरोवशन आतां आमची कालती मागणी प्रार्थना ताजे थंय उबारुया आमची जबाबदारी आसा बापा आमचें मागणें आयक बापा आमचे मागणे आय. मोगाळ बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी येजा धार्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल फांगत जावंक तुज्या सक्तेन बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर्व भक्तिकांची सर्व मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन चमकोवंक कुमो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर्व पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचें देणें फावो कर जिणेन सदां तुजे कुशे कल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनांक आदार दिवच्या सर्व दानीक सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजे दराळ बेसांव दिवन तांचे जिवी सवय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक जेवण तयार करूंक वावुरलेल्यांक सुदारसितेल्यांक आनी आमकां सर्वांक तुज्या बेसावांनी बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आय. बापा आमी एका काळजा मनाची बरवर्षाची यात्रेक जावन जियोंक ह्या जुबलेवाच्या वर्सां आपणें लाभलां तुका आमी काळजांत हांव अर्गां दिता हो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्याक प्रत्येक जण आमकां तुवें बाबडताचें देणें बरवर्षाचें आनी मोगाचें देणें आमकां फावो केलां ह्या बाबतींत आमी तुका वाखणटा. जेजू क्रिस्त तेमचो बाबड चडय आनी बाबडताची व्यक्ती जावन रुपी जावन आमकां जाय ती कृपा दी हें मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. अर्पंचाक तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सगींच्या स्वीकार कर पवित्रात्म्याक धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या. अर्पंचाक तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सगींच्या स्वीकार कर पवित्रात्म्याक धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या. किरकोळ काळजा मना ओपन दिता मोगान आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. किरकोळ काळजा मना ओपन दिता मोगान आमची ल्हान व्हड कामां सुफळ कर म्हूण मागता. अर्पंचाक हाडून आयल्या उंडो आनी वायन बापा सगींच्या स्वीकार कर पवित्रात्म्याक धाडून
बदलून दी मसरतान क्रिस्ताच्या. संगी जमल्या बावडा एकवटान जी येता दुबल्या ताक्यांक सदा आधार दिवन उखलता. संगी जमल्या बावडा एकवटान जी येता दुबल्या ताक्यांक सदा आधार दिवन उखलता. दुबल्या ताक्यांक सदा आधार दिवन उखलता. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोबत देवा पावंत असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेत आमच्या नक्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर तुज्या नांवान आमी बेडिता तें देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेतरांनी सत्नाच्या देवा, सर कळीने सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोरे आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक वळ तुवें रचलय. ताजे स्वरवीं नव्यान आमकां केली. या गती सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. तरण मेळटली तुजी परजा. सर्गा एका काळजां दिन वाजता तुज्या सांता भोगताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराची नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. सगी तुका जय जय. बाबा करस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कश्ट म्हणून सोंसून वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासो समर्पणची. त्याच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सष्णी करारचें रगत पथकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते बरोबर चलें हे म्हज्या उगड्यासा करात. बावरताचो गूढ आमी परगत्या जेसू मेलो जेसू जीवन साला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो बुंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आम्हा समेस्ता पवित्र मेरेन एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेस उडास कर. लिओ आमचो पापा पिटर पॉल आमचो गोडी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदरू मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टगतीन तरिल्ले समेस्ता तुजे पुरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरी देवाचे माया संगती ती सुपती भाग्यवान जुसे भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तुज्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. बोमगाळ भाव भणी आमच्या सोडून आज्ञा मरण धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना ती घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदराचे जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अतिरिक्तल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांदे सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांतीन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
मुखार आमी फकत जिबेर मातशें वचो. काळीज म्हजे राखोन आसा सोमिया तुज्या येण्या अत्रे गाना नालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या काळीज म्हजे राखोन आसा सोमिया तुज्या येण्या अत्रे गाना लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या अंकाराच्या जिवितांतया प्रकाश तुजो पंकय सगळींच्या त्या जेवणाक तुज्या सोमिया म्हाका बसय काळीज म्हजें राखोन आसा सोमिया तुज्या येण्या अत्रे गाना लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या जिवितींच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाभय संसाराच्या चडवणदारा सगात म्हाका पावय काळीज म्हजें राखोन आसा सोमिया तुज्या येण्या अत्रे गाना लालेवन आसा दुनिया तुका सेवच्या इकडे परमचे दोळे दांपिया आनी आयच्या देवाच्या उतराचेर आमी एक नदर घाल्या. आमी आमची उणेपण लिपोवन दवरन हेरांचें उणेपण उखलून दवरची सवय. हर एकल्या थंय एक ना एक उणेपण आसाच, पूण आमी आमचें उणेपण लिपोवन दवरता आनी एकल्याचें जें कितें उणेपण आसा तें उखलून धरता आनी उलोवंक शकता. तर आमच्या उलोवण्यांत इल्लेशें जागृतपण सांबाळूंक जेजू क्रिस्त आज आमकां उलो दिता. आमी उलयता आसतना आमची उतरां इल्लीशी बरी जागृतकायेन उलोवंक आनी एकल्या दुकानांतले बरी उलोवंक हर एकल्या थंय उणेपण आसा म्हणलें समजून काण घेवंक आनी एक कुरडो आनी एक कुरड्याक वाट वरीत की म्हणून देवाची उतर म्हणटा आसतना आत्मीक रितीन आमी कुरडेपणान जियेता. तर ते आमचें आत्मीक कुरडेपण वळखून काण घेवंक आमचें उणेपण आमी वळखून काण घेवंक हेरांचें बरेंपण सोदून काडूंक आमी आनी एकल्याचें उणेपण उलयतल्या बदलाक त्या व्यक्ती थंय कितें बरेंपण आसा तें सोदून काण उलोवंक जायशें करपा आमकां हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणून मागया. हे कडबर हात वयर उबारया आनी हे वर्ते देवाची उतर आमकां फावो केल्याक देवाक अर्गां दिवया. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हण तुवें येवसिली. हें तुज्या मोगाचें येवजना पासून हो दिनवासपणाचो याज्ञ संभ्रमूंक
जेजूच्या नांवान आटपली तुजी सडवण सगळ्या मनशां पावे म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिव आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वास आनी उसारूंक सर्गा तुज्या सटना वाकोण आमकां फावे म्हण आमी प्रार्थिता. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बशा मोगाचे भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान तुमची ते सावा घेवन ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात आनी खंडीत बाळो जेजू तुमकां हरी एकल्यांकी बेसांवांनी भरून दी आनी सगळें तुमची जिवीत धन करून दी म्हण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा. आमचो बाळो जेजू खंडीत आमचो हे बरवसो आनी खंडीत हो बरवसो आमकां निराशी करिना. ह्या सुपात्येन ह्या पुंतळाक मेता आनी सुमेची भरपूर बेसांव जोडता. त्या पासून सुमयाक आमी दिनवास्या आनी कळनासतना आमी ताका अर्घ दिवया. आयचे मिसाचें बलिदान भेटयलेलें आसात मानाती बाब दिपक नरोणा तांचो काळजांतल्यान उपकार बोवडटा. तशेंच तांचे मिसांवान सर बरें मागता. आयच्या दिसा बरें संगीत दिल्लें आसात भाऊ विलियम तांचोय काळजांतल्यान उपकार बोवडटा. सुमेची भरपूर बेसांवां तांचेर मागता. हे मिसाचें सगळें भक्तीपण लायव्ह चित्रीकरण करून प्रसार करचे दिवी वाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाक ताका एक मनपूर्वक उपकार बोवडटा. अनुपम तुजोय काळजांतल्यान उपकार बोवडटा. तुकाय देव बरें करूं. आनी हेचे दिसा विशेश करून हांगासर एक रितीन कुंभ केल्ल्या समेस्त उपकार बोवडटा आसतना ह्या पुंतळार हर एक शुक्रार दिसा हांगासर हे रितीरेचें भक्तीपण आसा. सकाळीं 6:30 वरार बाळू जेजूच्या मना मीस नोवेन आनी पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें पवित्र तेलाची मागणी. 10:15 वरां देवी ककुळसो तेर्स 10:30 वरां सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरां मिसाचें बलिदान आनी उपरांत 9 पवित्र तेलाची मागणी उपरांत भक्तिकांक जेवण. ह्या शुक्राराच्या भक्तीपणाक तशेंच ह्या शुक्राराच्या अर्ध्या दिसाच्या रितीरे मागणाक येवन आनी जायते बेसांव जोडूंक तुमकां हांव उलो दितां. येवच्या शुक्रारा आमी विशेश करून मतेचें टेन्शन मतेचें डिप्रेशन रातीची न्हीद पडना असल्या मानसीक पिडेंत वळवळतल्या मानसीक म्हळ्यार फुल्ल हे न्ही पूण हर एकल्यांक कांय टेन्शन आसा डिप्रेशन आसा ओत्तड आसा न्हीद पडना मस्त चिंतना वस्तू येतात आनी अशें असल्या मानसीक ओत्तडांत आसून कश्टतेल्या सर भाव भयणी खातीर येवच्या शुक्रारा आमी मागतल्या तुमी हे हेरांकी आपूण हाडा भुरग्यांक साथ दी जाल्यार भुरग्यांक आपूण हाडा आनी स्ट्रेसांत वळख जाल्ल्यांक पासून विशेश करून आमी मागतल्या स्वामी जेजू क्रिस्त ताचें शांत समाधान हे सर्व भाव भयणीक फावो करून दी म्हण विशेष करून आमी परतून मागतल्या. देखून येवच्या शुक्राराच्या ह्या मागण्याक रितीरेक व्हडल्या संख्यान येवंक तुमकां उलो दिता. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ तेल दुंपूक कोंतामेंतिनो आगमेंत रिलिक्यो इमाजी आनी बूक इत्यादी आसात. त्यो आमच्या आत्मीक दिसपट्ट्या झुजा विरो झुजोवंक जैत जोडूंक आदार दितात. त्यो भक्ती वस्तू घेवंक असो फायदो जोडूंक उलो दिता. दैवी वखदां डिवायन मेडिसीन गांठी दुखीक तशेंच गॅस्ट्रिक अस्थमा पिडेक थंयसर वखदां आसात. तशेंच दुखीचीं तेलां आसात तीं घेवन तुजो फायदो तुमी जोडचो. भुरग्यां पिडेचें वखद थंयसर आसा. हे तुमी घेवन तुमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दिवचे दिशेन उपकारां पडटलीं. आशिर्वादीत केल्लें मेडिसीन घेवन असो फायदो तुमी जोडचो. मध्यार तावन म्हणजे गुरव्यानकेरे वेणू बेलतांगडी तावन एकलो भाव गांवचें प्योर मोव हाडून आयला. कोणाक जाय जाल्यार तुमी खाण घेत. आज 1 लिटराक 600 रुपये म्हणून डिस्कावंट रेट दिता. 1 लिटर 600 अर्द लिटराक 300 रुपये प्युअर मोव आसा म्हणून ताणें सांगलां. एक तुमकां एक कळोवंक सांगलें तशें हांवें कळयलें. थंयसर मिसाल्या उपरांत स्टॉला लागीं तो आसतलो. हे प्युअर मोव घेवन असो फायदो तुमी जोडयेस. थंयसर तो आसतलो ते तुमी घेवचें आनी असो आनी साध्य जाल्यांनी तें घेवचें आनी ह्या भावाक सहकार दिवचो. मिसां ऑफिसान दिया नंतर स्टॉलान दिवेत तुमच्या खातीर आमी मागतल्या. तशेंच तुमचे त्या सावां कितें आसात ती हांगासर आसलेल्या बॉक्सान घाला. हांगासर नंतर फाटीं थंयसर पुंतळाच्या त्या सावां बॉक्सान तुमी घालयेत. आराधनाच्या कपाल्याच्या त्या सावां बॉक्सान तुमी घालयेत. तुमच्या त्या सावां खातीर निरंतर आमी मागता. दनपाराच्या जेवणाक कुमक करूंक की तुमकां हांव आपणे दितां. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमचे खुशेचें कितलें तें जावं दी संतोशान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची मांडावळ करूंक आमकां साध्य जाता. देखून उदार मनान कुमक करचें आनी जेवणाक आदार दिवचो.
तुमच्या घरांनी जल्माचो दीस काजराचो दीस जिबल्यो तशेंच कुमगार काजर इत्यादी आसतना तशेंच मिसां आसतना मालगड्यांक दिल्ली मिसां आसतना ह्या पुंतळाक जेवणाक कुमक करा आनी खंडीत आमी सर भक्ती गावन तुमच्या खातीर मागता आनी खंडीत स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां उदंड मोपान आशिर्वादांनी भरतलो ते करून जेवणाच्या ह्या मंडावळाक व्हडट्या मोपान कुमक करूंक तुमकां आमी आपोवणी दिता कावन्सिलिंगाची मंडावळ हांगासर आसा तुमच्या समस्यांक सुक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता हप्त्यामध्ये येवयेत शुक्राराचे येवयेत हप्त्यामध्ये येवयेत पूण येता आसतना फोन करून येया तुमकां राखूंक पडचें ना फोन नंबर ऑफिसांत स्टॉलांत तशेंच गुगलांत मेळटा बरें एका शुक्रार हांगासर 9:30 तो 11 वरां पर्यंत कुमसार आसात सुटा हांवें कुमसार जावन ह्या देवस्तुतींत वांटली जावंक आनी सुमेचें पेसांव जोडून घेवंक तुमकां हांव आपोवणें दितां आयच्या दिसा देवस्तुती अपुर्ब्यान चलोवन व्हेल्ली आसा तशेंच जेवणाक कुमक केल्ली आसा कार्मेल तांचो मनपूर्व उपकार बावडटा गुरुकारांचो प्रतिनिधीचो आनी सर वाड्याकारांचो आनी तांकां कुमक केल्ल्या समेस्त तांचो उपकार बावडटा सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागता तशेंच मोगाच्या भोंवणीनो आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्ली आसा एवजीन पिंटो हॉस्पेट प्रधान याजकांक विनंती पाद्र्याक दिता एवजीन पिंटो हॉस्पेट तशेंच जॉयसन अरुण डिसोजा रुजायवाडो एग्नेस अल्विन डिसोजा पलडका वेलिटा अल्विशा रेगो जल्मदीस संदर्भार वेलांकनी वाडो तांचो काळजांत उपकार बावडटा सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तांच्या सगळ्या वावराचेर मागता परत तुमकां समेस्तां देव बरें करून म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो भोव भक्तीपणान ह्या मिसान तुमी वांटिल्ली जाल्यात आराधना वांटिल्ली जाल्यात तुमकां शाबासकी पडयता परत आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा येवच्या शुक्रार परत सांगाता मेळया स्वामी जेजूची भरपूर बेसांवां जोडया आतां नव्याना गायती जावन या आनी नव्यानाचें गीत गावया बाळोक जेसू नमान तुका राव तूं आमचे संगी सदा बाळोक जेसू वंदन तुका आता आनी सदा सर्वदा ल्हान भुरगे सांगता रावन म्हजो संतोश म्हणटा समी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो पिडा गुण कर दैवी वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेडारा शिकलेलो जेजू मेस्त्री म्हणटा वाडलो आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशां तांच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागसो जेजू बळ म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां देखून बसया मग बाबडीनो जायते ते सवांग हांगासर आसात तुमी जायते ते सवां बरोवन घालतात वॉट्सॅपार धाडटात मेलार धाडटात आनी फोन करून सांगतात आमी जायते ते सवां आमी हांगासर उल्लेख केल्यान तशेंच तुमची ते सवां आसा जाल्यार ह्या ते सवां सांगात खुर्शया आमी सोम्या जेजू समर्पण दिवया आनी सोम्याची सगळीं बेसांवां जोडया 30 जाणां बरी भलायकी मेळचे बसून 2 जाणांक तोंडांत पोट पडचे गुण जावंक 10 जाणांक दोळ्यांची दिश्टीचे समस्या परिहार जावंक 2 जाणां CA एग्जामांत पास जावंक 20 जाणांक राती बरी न्हीद पडोवंक एकल्याक आतां फ्रॅक्चर जाल्लो आसा हाड फ्रॅक्चर जाल्लें आसा ऑपरेशन जाल्लें परतून फिजिओथेरपी करतना आनी एक हाड मोडलेलें आसा तें वेगीच गुण जावचे बसून म्हाका विनंती केल्ली आसा एका स्त्रियेच्या बापायचे पाय दोनी कुसून गेल्यात तो मस्त रुदान करून आसा डॉक्टरान ते पाय खात्रीचे म्हळ्यार असल्या संदर्भार दूख ताका तोडून तांकां ताचे भलायकी मेळचे बसत विनंती केल्ली आसा तशेंच 15 जाणांक आमोल पियेणांतल्यान सुटका मेळोवंक 10 जाणांक घरांत समाधान आसोवंक 5 जाणांक दांताच्या समस्यांतल्यान परिहार जावंक एकल्याक सोद मेल्लें भांगार तें पाटी मेळोवंक एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची दूख आनी कुशीच्या बरींची दूख गुण जावंक एकल्याची तकलेची दूख आनी शिरांची दूख गुण जावंक एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडा गुण जावंक एका कुटुंबांतल्या सदस्यांक बरी भलायकी फावो जावंक एका कुटुंबा समाधान संतोश रास करूंक परगांवांत असलेल्या कुटुंबाच्या सदस्यांक भद्रती फावो जावंक एका तरणाट्यान आमाल पिणे संडून बरीची निश्चिवंक आनी बरें जिवीत उरता करूंक एका चलयेची नेगेटिविटी पयस उरोवंक स्ट्रेसांतल्यान भायर येवंक आनी पॉजिटिविटी एनर्जी उरता करून जिवीत बरें मारून रावंक MBBS तरणाट्याक शिकूंक जाणवाय गिन्यान फावो करूंक फळो जावंक तेका जाणांची मायग्रेन तकली पडापड गुण जावंक तेका जाणांची आतां पांयाची गांठी दुखी गुण जावंक तेका जाणां आती धरली सगळीं कामां शबीत पावोवंक एकल्याची कोर्ट केस तेच्यान तूं जैत मेळोवंक आनी सगळें असत कितें आसा तें
चलवंकू सत कितें आसा ताका जीक मेळच्या खातीर मागूंक विनंती केल्ली आसा. 15 जाणां बरें काम लाबोवंकू, 10 जाणां बरी सैरीक लाबोवंकू, 5 जाणांक माथ्याचे केस जडचे रावोवंकू, एकल्याच्या कृशीचेर बेड्याचेर भरपूर आशिर्वाद लाबोवंकू, एकल्या कृशीची सगळी लागलेली कीड आनी कुरवायेचे समस्या सगळे परिहार जावंकू, तेका जाणां दिल्लें रीण तें फाटीं मेळोवंकू, एकल्या दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंकू, एकल्या दिल्लें रीण तें फाटीं मेळोवंकू, 5 जाणां काजरी जोड्या भुरग्यांचे तेणें फोव जावंकू, एका चलयेचें मन परिवर्तन जावचे खातीर, एका काजरी जोड्या मदें लिफूट आयलेली आसा आनी न्हवऱ्याक सलोन व्हंकल कुळार वचून बसलेली आसा आनी ह्या संदर्भार तांणी परत राजी जावच्याक परत फाटीं तांणी लग्नाचे जिवीत जिवंकू देवाचो आदार मागोवंकू न्हवऱ्यान तशेंच तेच्या आवयन विनंती केल्ली आसा. एकल्याची एलर्जी संपूर्ण रितीन गूण जावंकू, 5 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय आनी गिन्यान फोव जावंकू, 14 जाणांक थायरॉयडाच्या समस्येंतल्यान परिहार लाबोवंकू, तेका जाणां स्पॉन्डिलायटीस गूण जावंकू, 2 जाणांचे गर्भकोश पिडा गूण जावंकू, एकल्याची काळजाची पिडा गूण जावंकू, 2 जाणांचे क्रिएटीन लेवल नॉर्मल जावंकू, 12 जाणांची BP शुगर नॉर्मल जावंकू, तशेंच 38 जाणांक विविध तेसांवा खातीर मागूंक विनंती केल्ली आसा. तांचे खातीर आमचे खातीर आनी जे कोणा मागतान बसयला सगळां सुडास काडया. ही सगळी मागणी देवी घालना आमच्या सुमया जेजू वळखा जेजूक आमी समर्पण दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू, अगलाब तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू, हातबारिया अर्गां तुका सुमया जेजू. हालेलुया 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 हातबारा हालेलुया 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 ओला मारा ओला मारा ओला मारा ओला मारा निरंतर ओला मारा सुमयाची स्तुती ओला मारा सगळे अत्रे समीच्या पायात समर्पण देऊया. आमचं स्वामी आमची मागणी ऐकता, अकुलदार स्वामी बक्षणे सुद्धा आमची सगळी मागणी ऐकता, आमच्या कुडीचं आमची मागणी ऐकता बोला माया समीया जेजू येशूने बकरीची मागणी मारूया. गुळकची सगळं गुळपणा बेसावला पाहिजे. आमच्या खालसाच्या तुझा नाही, आमची मोतीची चित्ता तुझा नाही, आम्ही जाई सगळे तुझा नाही समीया गुणगट द्यायची आशीर्वाद हाला 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 सगळी संगत मागया. हे भगवान जेजू बाळका तुझी सर्पदुया जे पिकेल्ली असता, तुझो हात बेसाव दिव कोलला असता, तुका पातीन मारतले सगळ्यांक देवी नायक तुझे बेसावानी बर आमेन. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र सांग, तुझे राजम कयूं तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संसार आजा आणि देवस पूत मनीस सलाम आणि देवस पूत मनीस सलाम आणि देवस पूत मनीस सलाम मान मरी पेमरली समुद्र संगत आश्रय मी दातू सुदी आणि सदी फॉल जुगस चेंजेस नुमान मरी पेमरली समुद्र संगत आश्रय मी दातू सुदी सदी फॉल जुगस चेंजेस नुमान मरी पेमरली समुद्र संगत आश्रय मी दातू सुदी सदी फॉल जुगस चेंजेस आणि देवस पूत मनीस सलाम आणि देवस पूत मनीस सलाम देवस पूत मनीस सलाम महिमा बापानी बुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बुतानी पवित्र आत्म्या तुझं बळकाम चेरबे सांगले तुझं बळकाम चेरबे सांगले तुझं बळकाम चेरबे सांगले सगळी संगता माग्या ए जेजू तुवें सांगलाय मगानी तुम्ही घेतल्या सुदानी तुमकां मेळटले आनी बडे आमकां तेजतले तुझे भोव भगवंत ही माय इर्च्या मजतीन पत्यो हांव बडयता सोदतानी मागता आनी ते म्हाका मेळचें कर. एक घडी बर मागया आमच्याच घर संगातीर तुका कितें जाय एक संदर्भार सुमेल मागून घे. कुडीची बरी भलायकी मतीचें समाधान कुटुंबांचें समाधान जैत दिसपडतो ग्रास बरी भलायकी सगळी आमच्या खासगी घर संगातीर मागया. सगळी आमची जिवी समेच्या पांयां तळ्या समर्पया. संगत माग्या
हे जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळेचो बाप तुमकां दितलो. तुज्या भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांव गलतेपणी आनी ती गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता आनी तें म्हाका फावो कर. आमी मागया आज विशेश करून परगांवांत विजिटींग विजा गेल्ल्यांक कामां नासलेल्या स भाव भयणी बरी कामां फावो जावं. परमनंट रेसिडेन्सी नासलेल्यांक ते PR मेळच्या खातीर जावं पुरो कॅनडांत जावं पुरो अमेरिकांत जावं पुरो न्यूझिलंडांत या इतर देशांनी PR मेळचे बसोत जायतीं प्रयत्न करून आसात. बरे तरेन कॅनडांत तांचे PR मेळचे बसोत मागीर विजिटींग विजा गेल्ल्यांक बरी विजा मेळचे बसोत मागीर. तशेंच जायते जाणांक लायसन्स ड्रायव्हिंग टेस्ट पुरो जाला, लायसन्स मेळोंक अडकडी आसल्यो सगळ्यो कानून तांकां ड्रायव्हिंग लायसन्स वचोवच्याक. तशेंच जायते जाण असो पासपोर्ट एक्सपायर जाल्लो आसा वा तो भायर पडलेलो आसा, परत पासपोर्ट करूंक जायते अडकळ आसली आसात आनी म्हजे जायते जाण मागोवंक विनंती केल्ली आसा तांकां सगळ्यांक तो पासपोर्ट मेळचे बसोत आमी मागया. तशेंच कामां नासलेले बरी कामां मेळचे बसोत ह्या संदर्भार मागया. जे कोणा मागतना बसयला सुगडास कडून तांचे बसोत तांचे सगळे इरेद्या बसोत आमी मागया. संगता मागया. हे जेजू तुवें सांगलाय सरकारी संवसारांत पूण म्हजे त्रास रशिनान तुजे भोव भगिवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचें तें म्हाका लपतलें म्हण खंडीत भरवसो आसा. आमी मागया पुतळे विचारीक भक्तिकां खातीर मागया. बळोजी जर विस्वास दवरून ह्या पुतळाक एक शुक्राराची हांगासर येवच्या. तशेंच माध्यम मुखांतर हें नवें करच्या हर एका भक्तिकांक समेची भरपूर आशिर्वादां मेळून दित मागया. बळो जेजू एक आशिर्वाद, भलायकेचो आशिर्वाद, संतोशाचो आशिर्वाद, आनंदाचो आशिर्वाद, शांतीचो आशिर्वाद, समाधानाचो आशिर्वाद, जैताचो आशिर्वाद, कामाचो आशिर्वाद, भुरग्याच्या देण्याचो आशिर्वाद, सेरिकेचो आशिर्वाद, विजाचो आशिर्वाद सगळ्यांक मागलेले फोव जावं दी म्हणून आमच्या बाळका जेजू लागीं आमी मागया. सगळी मागणी सांगता गुंतून बाळका जेजू समर्पण दिवन म्हणया. ए अजबच्या जेजू बाळका कतीने बेसरायन बरोवल्या आमच्या काळजांचेर एका कुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार पडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन बरोवले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसूं दी. नित्यात्रेकान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सरकस निरासपण तुजी कुमाकांनी बुसवण आमकां धाड. बापानी पुत आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका ओर्नुच्याक सदां सर्वता आमेन. मुखार बोबडीनो जायते जाणां जायते बरेपण फोव जाल्लें आसा. 15 जाणां बरी भलायकी फोव जाल्या. एकल्याचे घर बांदपाचें काम बऱ्यान जाल्लें आसा. एकल्याचे फ्लॅटाचें काम बऱ्यान जाल्लें आसा. तेका जाणां हाती धरलीं कामां शोबीत दावलेलीं आसात. तेका जाणांची तकली पडो मायग्रेन गूण जाल्ली आसा. एकल्याची गोमटी शिरेची गूण जाल्ली आसा. एकल्याच्या घरांत शांती समाधान समृद्धी रास जाल्ली आसा. परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या सदस्यांक बरें काम फोव जाल्लें आसा. 5 जाणांक बरी सेरीक लाभलेली आसा. एकल्याच्या बरोवेला बरें उदक फोव जाल्लें आसा. एकल्या कृषीचेर वेळाचेर भरपूर आशिर्वाद लाभलेलो आसा. 2 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल समस्यातान परिहार लाभलेलो आसा. 6 जाणांक काजरी जोड्यांक भुरग्याचे देणे लाभल्या. 8 जाणांक अवघडातां राखून वेला. एकल्या असलीचे स्ट्रेस उणें जाल्यात. पॉझिटिव्हिटी एनर्जी चड जाल्या. तशेंच उर्बा आनी शिकपांत गुमान चडला. 6 जाणांच्या कामान भद्रती लाभल्या. एकल्याक MBBS परीक्षा बरें बरोवंक पास जावंक मोग लाभल्या. आदार लाभला. 18 जाणां मदीं समाधान लाभलां. तशेंच 22 जाणां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर उपकार आटयतात. तांचे सांगता आमकांय जायतें बरेपण लाभलां. एक गरीब दोळे धांपोवन आमची उपकार सुमे मुखार हाडया. आनी ताणें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन हे अर्गां मागणें सांगता म्हणया. ए भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां देय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या ककुलते आमी वर्णी दिल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणारा रे सांबाळणार. आमची सगळी पातीने आमी तुजेर दवरता. तुज्या अजपाच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत. नी तुजे कळनातली दैवी मजा जोडून दीत. सरस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. समयाचे नावी आमचो आदार समयांत नायक म्हजे मागणी आनी म्हजी बोग तुजेशी पावोन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सवय आसूं. सर्व दळ्याने मोगान भरलेल्या देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा तुजी गुण करची सगळ्यात पिडेस कुडीक लावून कस भक्तील्या तुझ्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. हे तुझ्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन तरातरांच्या पिढीने कश्ट दिल्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मोतीची आनी कुडीची सर दुख तांचे तावन पयस कर. तुज्या पुता बाळू जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची परती भलायकी लाभय. अशें अंगात आनी तुज्या संगतपणान जोडलो दैवीक अनुभव आनी शास्त्राची जिवी जोडून तांकां आदार जावं. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳು ಸಾನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು.
ಅಸ್ವಸ್ಥದಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲವಿಶ್ವನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट धरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पुता सवे जियेदाराज चलयता सस्नाच्या सस्ना. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमच्या सवे असो. सर पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून या क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. बिरव्या जेवणाचे आशीर्वाद मागया. भक्तीन वाटिल्ली सावन सुमेची भरपूर बेसांवां जोडिल्ल्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडिता. देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. आमी तुमच्या खातीर सदांच मागता, तुमी आमचे खातीर मागा आनी खंडीत आमी सगळ्यांक की तुमची भरपूर आशिर्वाद लाभतली. परत येवच्या शुक्रारा आमी सांगात मेळया आनी आमकां खंडीत स्वामी जेजू क्रिस्त बेसांवांनी भरतलो. जेवणाचेर आशिर्वाद मागूंक ऐती जावया. सुमेचे नांवी आम आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आता पवित्र तेलाचे मागणी तुम्ही भक्तीने येवचे आणि सुमे जेजूची देवी गुणकरची सगत जोडची. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಸಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ. ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ರುಚಿ ಕೊಡುವ ಒಳ್ಳೆ ಉಪ್ಪಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ. ഇരുളನ್ನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ഇരുളನ್ನು ನೀಗುವ ಬೆಳಕಾಗಿ ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿರಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ
ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ವಾಕ್ಯವ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಆತ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ ಸಾರಲು ಧೈರ್ಯದ ವರವನ್ನು ಅರುಣಿಸಿರಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಆತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಫಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳುವ ವರವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿರಿ ಹೊಸ ಬಲವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿ भोगाळ पुत्र सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिवं आमकां भगवंत कुर्साचे